गोंयभरच्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तात तुमकां परत सांगता फाटलेय फावटी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचेर कमळाचोच झेंडो फडकयल्लो. ह्याय फावटी आमी परत एकदा कमळाचो झेंडो फडकयतलो. म्हाका इच्छा खात्री आसा की गोंयचे तमाम लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान डबल इंजिन सरकार आसलेले जिल्हा पंचायतीन परत एकदा सरकार हाडून ट्रिपल इंजिन सरकार करपाचें काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आणि गोंयची जनता ही करतली हेची म्हाका आस्त आसा. मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विश्वासात आमी जे विकसीत भारत हे स्वप्न पळयता 2047 पर्यंत, तेच स्वप्न आमी विकसीत गोवा 2037 आणि त्या खातीर ग्रामीण विकास हो महत्वाचो आसा. आणि जेन्ना आमी ग्रामीण विकास म्हणटा गांवांतलो विकास करपाक जिल्हा पंचायती हो खूब मोठो रोल प्ले करता आणि हो रोल प्ले करता आसतना जिल्हा पंचायती निवडणुका ही तितकीच महत्वाची आसा. ह्या फावटीचे आमी म्हणटा तशें 80% चड मतदान घेवन आमी पाळी मतदारसंघांतल्यान विजयी जातले. आणि त्याच बरोबर कुल्ले मतदारसंघ म्हणजे आमच्या कारापूर सरवण मतदारसंघ आसात किंवा होणा मतदारसंघात आसात, आमच्या हरवळ्यातले सुद्धा काही कार्यकर्ते हांगासर आसा आणि कारापूर सरवणाक लागपी कुंडा पंचायतीचे कार्यकर्ते आसात. सगळ्या जाणांनी त्याचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या उपरांत त्याय प्रचाराक खूप मोठ्या प्रमाणात आमी लागतले. पाळी मतदारसंघात बीजेपी शिवाय पर्याय ना हे दाखवून दितले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयले. पाळी मतदारसंघात देवाक नाल दवरून प्रचाराक सुरवात केली. पण ह्या फावटी म्हणटा तशें निर्विवाद बहुमत हे पूर्ण गोंयभर आमकां मेळटलें. पण रिकॉर्ड ब्रेक मतांनी आमकां पाळी मतदारसंघ जिखपाक जाय. ह्या फावटीची लीड जी आसा ही आमकां असंख्य मतांनी म्हणजे आमच्या विरोधात जो रावतलो ताका कळून चुकपाक जाय. हांगासर कमळा शिवाय दुसरो पर्याय ना हो आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.